कळसा भंडुरा प्रकल्पा खातीर नव्या डीपीआर प्रमाण कर्नाटकान सर्वे करून मार्किंगेचे काम पुराय केल्ल्याचे कळटा। केंद्रीय उदक लवादान जारी केल्ल्या नव्या डीपीआर प्रमाण कर्नाटकान हे काम करून घेतला। कळसा भंडुरा प्रकल्पाक गोय आणि महाराष्ट्राचो खर विरोध असताना लेगीत कर्नाटक सरकार मात कशेंच फाटी सरपाक तयार ना। बागा वाठारांत फक्त ब्युटी पार्लर घालपाक परवाने दिल्ले, पूण कोणे बेकायदेशीरपणान घाल्ले मसाज पार्लर बंद करचे म्हणून पंचायतीन निवेदनां दिल्यात। बेकायदेशीरपणान चलपी मसाज पार्लर बंद करचे म्हणून पुलिशेन शिटकावणी दिली। बेकायदेशीर घडणूक आड पुलीस तपास करतात। हांकां हांव सपोर्ट आनी कॉपरेट करतलो अशें कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगलें। मुकावयल्या लोकसभेची वेंचणूक काँग्रेसीन गंभीर्यान घेतल्या। देखून गोंयच्यान दोनूय उमेदवार जिखून हाडपा खातीर नेटान काम चालू केल्ल्याचें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता। प्रभारी मणिकम टागोर पक्षाची बांदणी आनी हेर कामां खातीर बसको घेतात। लोकसभा वेंचणूक एकठांय लडोवपा खातीर विरोधी पक्ष काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सची जोड बसका बेगीनूच आपयतले अशें पाटकारान सांगलें। गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळीत पाटकार उलयतालो। हिस्ट्री शीटर विशाल गोलतकर खून प्रकरणात आता नवी अपडेट सामकार आयल्या। या हल्ल्या खातीर दुबावितांनी वापरिल्ल्या हत्यारांचो सोद चालू आशिल्लो। हल्ल्या खातीर वापरिल्ले हत्यार आनी 2 गाडयो पोरणे गोंय पुलिशेन जप्त केल्यात। या प्रकरणात पुलिशेन आता मेरेन 5 जाणांक अटक केल्या। तातूंतलो एकलो पिरायेन सान आसा, ताका अपना घरान दवरला। हो घातपात नासून अपघात आशिल्ल्याचे दाखोवपा खातीर विशालाची कूड दुबावितांनी रस्त्या कुशीक उडोवन दिल्ल्याचें तपासान स्पश्ट जालां। मुख्यमंत्री ह्या नात्यान दिवचलचे उदरगती खातीर आपलो सदांच तेंको आसतलो अशें उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां। भुरग्यांनी करियर शिक्षण घेवचें हाचे खातीर आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांची सतत धडपड आसता अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें।
गांवाप्रमाण शारांतल्या भुरग्यांक शेतकामाचो अणभव येवचो तशेंच नांगरणी पेरणी म्हणल्यार कितें तें शाळेच्या विद्यार्थ्या भुरग्यांक कळचें हाचे खातीर ताळगांव फार्मिंग कम्युनिटीन खासा उपक्रम घडोवन हाडलो। माणकुल्या भुरग्यांनी शेतांत देवून तरवो रावपाचो अणभव घेतलो। तांकां सांगात मेळ्ळो तो शेतकार पालक आनी शिक्षकांचो। मुख्यमंत्र्याकडल्यान एसटी आरक्षणाविशीं घेतिल्ल्या थारावाक मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर एसटी ऑफ गोवाच्या वतीन येवकार दिला। पूण लोकसभा वेंचणुके पयलीं मतदारसंघ फेररचणूक करपा विशीं आयोग स्थापनेची अधिसुचोवणी दिवची नाजाल्यार सगळ्या संस्थांनी थारायिल्ले प्रमाण वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। सोवय भाटोलेम सरकारी मुळाव्या शाळेचे उक्तावण प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडेच्या हस्तुकी जालें। ह्या शाळेचे नूतनीकरण जावचें अशी लोकांची मागणी आशिल्ली आनी आता काम करून शाळेचे उक्तावण जालां। ह्या उक्तावण सुवाळ्याक साळगांवचो आमदार केदार नायक, जिल्लो पंचायत वांगडी प्रिया च्यारी आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। हवामान खात्यान गोंयात 26 जुलै मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला। उटंगराच्या पावसान लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या। घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून कांय धरणां भरून वतात जाल्यार न्हंयची पातळी वाडल्या। कांय रस्ते उदका पोंदाक गेल्यात। आनीकय 5 दीस बरोच पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। काँग्रेसीन खंय सगळेच ऑल इज वेल अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकम टागोर सांगता। काँग्रेसींतल्या फुटीर आमदारांक घरा धाडपा खातीर काँग्रेसीन प्लॅन तयार केला। तशेंच मणिपुरात जाल्ल्या हिंसाचारा आड गोंय काँग्रेस समिती फुडल्या सप्तकात आंदोलन करतले अशी म्हायती टागोरान दिली।
काँग्रेसीच्या अध्यक्षपदावयल्यान आपल्याक काडपाचें चल्ला ही वावडी, तातूंत कांयच तथ्य ना अशें विधान अमित पाटकार हांणी केलां. अशें कांयच जावपाक शकना अशें अमित म्हणटा. काँग्रेसीन खंय सगळें ऑल इज वेल. अपयश लिपोवप्यांकडेन जापो खंयच्यो आसतल्यो अशें म्हणीत आम आदमी पक्षाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान भाजपा सरकाराक उजरावन काडला. आमदारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नांक मंत्र्याकडेन जापो नात. सरकारांतले मंत्री आनी आमदार सरकाराच्या कामांचेर प्रश्न उप्रासपाक लागल्यात अशें पालेकराचें म्हणणें. महाराष्ट्रातल्या तिळारी धरणांतल्यान उदक सोडपाक सुरवात जाल्या. उदक सोडपा विशींची कल्पना दिवपी आदेश शुक्रारा सिंधुदुर्ग जिल्लो प्रशासनान काडिल्लो. तिळारी धरणाचें उदक व्हांवून सकयल येता, ताका लागून बार्देस म्हालांतल्या लोकांनी जतनाय घेवपाची गरज आसा. चवथ ही गोंयकारांची सगळ्यांत मोठी उमेदीची परब. चवथीक अजून 1.5 म्हयनो आसतना गोंयांतल्या गणपतीच्या चित्रशाळांनी गणपती आकाराक येवपाक लागल्यात. शेकड्यांनी वर्साची परंपरा पेडणेच्या खारेबांद वाठारांतल्या पालेकर भावांनी गणपती करपाक सुरवात केल्या. सांगे वाठारांत फाटले 2 दीस जाले लायट ना. हे विशीं थळाव्यांनी 20 खात्याचे कचेरेन फोन करून कागाळूय केली, पूण 2 दीस जाले तरी लायट येवंक नाशिल्ल्यान लोक चाळवल्यात. जाता तितले बेगीन लायटीचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी तांणी केल्या.
उटंगाराच्या पावसाक लागून कांपाल जिमखाना मैदाना लागसार पोरने गुलमोहराचे झाड मुळा सकट पडले। सांजे सुमार 5 वरांचेर हे घडणुकेक लागून कांपाल एके वटेनच्या रस्त्याक आडखळ निर्माण जाली आनी गाडयांक यो वच करपाक त्रास जालो। पणजे उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार पावून रस्त्यार पडिल्लें झाड काडून उडयलें आनी येरादारी मेकळी करून दिली। फाटले 7 दीस सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून हरमलच्या पुलीस आउटपोस्टाकडची पांयवाट व्हावून गेल्या। 10 मीटर लांब आणि 1.5 मीटर खोल माती व्हावून गेल्ल्यान पुलीस कर्मचारी आणि थळाव्यांक पुलीस आउटपोस्टाकडेन वचप धोकादायक जाला। पांयवाट सारकी करची म्हणून निवेदनां दिवन थकले, मात अजून तांचेर कांयच जायना। देखून पंचायतीन हातून लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। काकोडचे सरकारी उद्देगीक प्रशिक्षण संस्था म्हणल्यार ITI बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट संकल्पनेतल्यान साबार वेगवेगळे यशस्वी प्रयोग करता। असोच एक यशस्वी प्रयोग तांणी केला तो म्हणल्यार सौर उर्जेचो। रत्नागिरी पोलिसांनी RDX भरिल्लो कंटेनर धरला। आयतारा साधारण दनपरां मुंबय पुलीस कंट्रोल रूमांतल्यान गोंय पुलिसांक संदेश आयलो की RDX भरिल्लो कंटेनर भायर सरला। मजगती महाराष्ट्र पुलिसांनी हो कंटेनर रत्नागिरी धरला अशी माहिती मेळ्ळ्या। इतले मजगती गोंय पुलीस महाराष्ट्र पुलिसेच्या संपर्कात आसा। असो एक दुबावित कंटेनर धरला हे विशीं फुडलो तपास सुरू आसा अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सनान दिली। येणावळ वाडोवपा खातीर भाजपा सरकारान कितें केलें तें दाखोवन दिवचें, आम आदमी पार्टीचो मुखेली अमित पालेकार विचारता। कॅसिनो सोडल्यार येणावळीचो दुसरो सोर्स सरकारान दाखोवन दिवचो अशें विचारीत अमितान इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचेरूय फोग काडलो। आम आदमी पार्टीचो सरकार सत्तेर आयल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली आमी करून दाखयतले अशें तो म्हणटा।
आयतारा सकाळी सांगेच्या वालकिणी वाठारांत पावसाक लागून आयिल्ल्या वादळाक लागून देसाय वाड्यार 5 घरांचेर सुमार 200 वर्सां आदली झाडां कोसळ्ळीं। पावसा आदीं ही झाडां कापपाची मागणी पंचायती कडेन करून लेगीत ती वेळार कापूंक नाशिल्ल्यान आयज ही परिस्थिती निर्माण जाल्ल्याचें घर मालकांचें म्हणणें आसा। मात सरपंचाच्या म्हणण्या प्रमाण पंचायतीक झाडां कापपा खातीर दिल्ली निधी खूपच उणी आशिल्ल्यान ही कामां पुराय करपाक पावली नात। हाचेर बेगीनूच जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन चर्चा करून निर्णय घेतले, अशें सरपंचान ह्या वेळार सांगलें। पेडण्यां येवपी थीम पार्काक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान विरोध केला। हो प्रश्न विधानसभेत लेगीत मांडिल्लो। पेडण्यां वाठारांत 310 आनी 311 चौखण मिटराचेर 97,000 चौखण मिटर जाग्याचेर हो प्रकल्प येवपाचो आसा। होच प्रकल्प मिनी इंडिया म्हणून मुरगांव घालपाचो यत्न केल्लो आनी लोकांनी तांकां धांवडावन घाल्ले। अशे प्रकल्प हाडून जागो खावपाचें षडयंत्र चल्ला, असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो मुखेली मनोज परबान केला। एका तेंपार मेरशे गुंडांक लागून गाजताले। मदल्या कांय तेंपार थंयसरली गुंडागर्दी थोड्या प्रमाणात कमी जाल्ली, मात आतां परती मेरशे आनी वाठार गुन्यांवकारांचो अड्डो जाला। हातूंतल्यानूच 2 टोळयां मदीं जावपी संघर्श, तातूंतल्यान जावपी खून, केन्ना जावपी फायरिंग अशा घडणुकांनी मेरशे आनी वाठार सदांच चर्चेंत आसता। मात इतलें आसतना अजापाची गजाल म्हणल्यार थळावो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस म्हणटा, हांव आमदार जाल्यार खंय सांताक्रुजाचो कायदो आनी सुवेवस्था बरी आसा। कुंकळेच्या वॉर्ड नंबर 10 फाटली कितलीशीच वर्सां जालीं रस्ते उदका पोंदा वतात आनी घरांनी उदक भरता। गटार वेवस्था सारकी नाशिल्ल्यान हें अशें जाता म्हणून थळाव्यांचो आरोप आसा।